PWD कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनाची आज हांगा जनरल बॉडी जाल्ली आसा। ह्या जनरल बॉडींतल्यान आमी त्यांचो प्रश्न जो खरेंच जेन्युइन प्रश्न आसा तो म्हटल्यार गेले म्हाका दिसता खूब 5 वर्सां जाले, थोड्यांक 6 वर्सां, 7 वर्सां, 8 वर्सां, 10 वर्सां सुद्दां आमचे हे कामगार आसा जे कंटिन्युअस PWD काम करता आणि तांकां खंयच तेंचेर इतलो अन्याय आसा की तांकां हार्डली 4,500 तांकां पगार मेळटा। पयलीं 3,000 मेळटालो आनी हे करून तांकां 4,500 पगार मेळटा हातान। आनी म्हारगाय तर तुमी पळयलें जाल्यार वाडत आसा आनी तेज्या लागून हे 4,500 तेंचे कशेंच जावपाचें ना। आमचो डिमांड इतलोच आसा की तेंची सर्वीस आसा ती रेग्युलरायज तांकां करपाचें आनी तेंचो हक्क आसा तो तांकां मेळपाचो। कारण आतां आमी अशें पळयलां की हे भुरगे आतां इतले वर्सां थंय सर्वीस करता पूण आतां नवे रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले आसा। कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणून नवे भुरग्यांक ते घेता आनी हे भुरगे कशें हांव नको सरकारा कडेन हेंकाच दिवपाक पयशे जाल्यार नवे भुरग्यांक घेवन ते कितें करप। आनी हे आंदोलन आमी एक मोठ्या प्रमाणान मोठे आंदोलन करपाचे आमची मनीषा आसा की पाणी बाणी आंदोलन हे 12 तालुक्यांनी जातले जेन्ना असेंब्ली सुरू आसतली। आनी हे पयलो आमी रेझोल्युशनाक घेतला। दुसरे म्हणजे तेंचे कन्फर्मेशन ऑफ जॉब आनी तिसरे म्हणजे तेंचे रिलीज ऑफ तेंची जी सॅलरी जी उरल्या इतल्या म्हयन्याची ती रिलीज करची अशें म्हणून 3 रेझोल्युशनां घेवन आमी हांगा सगळ्यांनी पारीत केल्ली आसा। आनी सरकार मोर्चे आसा आमचे काय किंवा बाकीचे स्ट्रायक आंदोलन हे मोडून काडपाचो सदांच सरकारचो प्रयत्न आसता आनी त्या सारखे सरकार एकदम रुथलेस जी आसा न्ही ते एक्शन आमी घेता काय। एका एक आमची ट्रेड युनियनाची एक स्ट्रॅटेजी म्हणून काय पारंपारीक पद्धतीन आमी आंदोलन न करता आणि सरकाराक अशा पद्धतीचे आंदोलन आमचे चिड्डून काडच्यासाठी ताका स्कोप न दवरता आमी पाणी बाणी जे आंदोलन जे आसा न्ही ते आमी घोशीत केल्ले आसा। ह्या पाणी बाणी आंदोलनान आर्टिफिशियल वॉटर क्रायसीस वील बी क्रिएटेड काय न्ही अशा पद्धतीचे जातले आणि हे अशा पद्धतीचे हे आंदोलन जर आमकां करचें पडले जाल्यार तेजी पूर्ण जबाबदारी जी आसा ही पहिली प्रामुख्यान जे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय ह्या मिनिस्ट्रीचे आसतले मिस्टर धवळीकर जे आसा आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर जे आसा न्ही तेंची ती पहिली जबाबदारी आसतली, त्यांच्या पक्षाची तितलीच जबाबदारी आसतली आणि भारतीय जनता पार्टी आणि MGPचे जे संयुक्त जे सरकार जे आसा अलायन्स गव्हर्नमेंट आसा न्ही तेची ती एक जबाबदारी आसतली। जो सरकारी आमचे ते तेंचे जे मामलेदाराचे ऑफिस म्हण किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आसा डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिस म्हण अशे सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थंयचो जो सेटअप आसा ब्लॉक आसा पळय थंय आमी निदर्शनां करतले सायमल्टेनियसली 12 ठिकाणी हे आसा।